AAP party, Aam Aadmi Party, condemns the rising price of petrol in Goa today. If you go to see, the petrol prices have hiked by 91 rupees. 91 रुपीजाचे रेटीचेर आयज पेट्रोल इतले म्हारग जाल्ले आसा म्हाका दिसना इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा 91 रुपीजाचेर टच जाला म्हणून. आनी हाजेर आमी निशेध करतात. वी कंडेम. If you go to see, it is the second wave of COVID-19 pandemic going on. And this COVID-19 pandemic, हे आयज इतले जावपाक पावला हे ओनली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ऑफ BJP सरकार. बॉर्डरी बंद करूं नात, तयारी कांय करूं ना, स्टॉक कांय दवरूं ना ऑक्सिजन सिलिंडर्सांचो म्हूण आयज लोकांक सफर जावन कितले तरी डेथ जाल्यात. आनी तितूंत आयज पेट्रोलाची रेट खंय तरी 91 रुपीज जाल्ली आसा. सो म्हाका विचारूंक जाय प्रमोद सावंता कडेन, अरे बाबा, people have lost their jobs. People have lost their jobs big time. आयज लोकांचे जॉब्स सांडलेले आसात. आयज पळोवपाक गेल्यार बिझनस इफेक्ट जाल्ले आसा. जे लोक एम्प्लॉईज बिझनसाक कामाक वताले तांचे देखून आयज तांकां काडून उडयल्ले आसा. कित्याक आयज बिझनस बंद दवरपाक पडलेले आसात. आयज गोंयांत पळोवपाक गेल्यार अरावंड 65 to 70% लोक गव्हर्मेंटाचे नात, प्रायवेट जॉबाचेर आसलेले. प्रायवेट जॉबार आसलेले कारणान तांकां कोविडाक लागून जॉब गेल्ले आसात. आनी 2 वर्सां फाटीं तेणी बायक्स घेतिल्ल्यो, गाडयो घेतिल्ल्यो EMIचेर, लोनाचेर, आनी तांकां खबर नाशिल्लें की हें पॅन्डेमीक येवपाचें आसा म्हूण. पूण हे पॅन्डेमिकान आयज सगळ्यांक काबार केल्लें आसा. आनी इतलें खबर आसतना देखून BJP सरकार तुमी आयज पेट्रोलाचे दर 91 दवरिल्ले आसा. हांव विचारूंक सोदता प्रमोदाक, वाय आर यू बींग सो इनसेन्सिटीव? वाय आर यू ट्रायंग टू बी सो इरेस्पॉन्सिबल? अरे दिस इज द टायम टू वेट कार्ड, पेट्रोला वयलो वेट कार्ड, आनी लोकांक पेट्रोल सबसिडीचेर दी. आयज तुवें खंय तरी पेट्रोल 50-60 रुपयान दिवपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार पेट्रोलाक लागून पेट्रोल फक्त बायक घेवन लोकांक भोंवपाकच न्ही. आयज असले परिस्थिती आयिल्ली आसा. लोकांक तुमकां खबर आसा आयज वी आर डिपेंडंट ऑन वेजिटेबल्स एंड एसेन्शियल कमोडिटीज विच आर कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स लायक कर्नाटका एंड महाराष्ट्रा. आनी जेन्ना पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली तो भार पडटा एसेन्शियल कमोडिटीजचेर. आनी हू इज गेटिंग द पिंच? द पीपल हॅव टू पे. पीपल आर सफरींग. नो जॉब्स. आयज सादी दाळ आनी रायस खातले जाल्यार देखून पयशे जात. आनी आयज लोकां कडेन नात. आयज हांव उलयतां ऑन बिहाफ ऑफ द मिडल क्लास आनी सारके लो इन्कम लोकांचे, दोज आर डेली ब्रेड अर्नर्स. तर हाजेर हांव सांगूंक सोदतां प्रमोद सावंत, इट्स हाय टायम दॅट यू सबसिडायज टू वेट कार्ड पेट्रोलाचो. कित्याक तुमचो सरकार सांगून आयिल्लो सत्तेर की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. नाका बाबा तुमचे. आनी तुमचे अच्छे दिन आमकां नाका. आमचे जे बरे आशिल्ले बुरे दिन ते देखून दिल्यार चलता लोकांक. दुसरें म्हणटात ते सांगपाक सोदतां, आयज गोंयांत तुम्ही लॉकडाऊन केल्लो आसा, पार्शल लॉकडाऊन. आयज सगळ्या कडेन आमकां RTO पुलीस ऑफिसर्स दिसती पडटा रस्त्यार. RTO ऑफिसर्स आर डुईंग देअर जॉब. दे आर ओबेईंग द ऑर्डर्स ऑफ देअर मास्टर्स. दॅट इज योर द होम मिनिस्टराचेर. अगेन आय वॉन्ट टू टेल प्रमोद सावंत, आयज वता थंय ते बाबडे चालन दिवपाक बिजी आसा. अरे तुमी जेन्ना लॉकडाऊन केल्लो आसा टील 1 o'clock सगळे ओपन आसतले म्हूण सांगलां. लोक थोडे बँकांत वचपाक जाय म्हूण सकाळीं भायर सरले 8:30 जाल्यार तांकां बँकाक पावता आनी बँकांत वता म्हणल्यार थंय व्हडलो क्यू आसता. ते आपलें काम करून दुसरे कडेन वता म्हणल्यार थंय 1 वर पिड्यार जाता. मागीर 9:30-10 जाता म्हणल्यार तांकां समज वखदां हाडपाक जाय, समज फार्मसीक वचपाक जाय, थंय लायन आसता. तशेंच तांकां समज एसेन्शियल कमोडिटीज नुस्तें हाडपाक जाय, भाजी हाडपाक जाय, कितें घरा कडेन वेपार हाडपाक जाय जाल्यार तांकां धांवपाक पडटा. थोडे आय अंडरस्टँड हेल्मेट घालनात, थोडे सीट बेल्ट घालपाक विसरतात. ह्या गडबडींत कोण लायसन्स घेवपाक विसरतात, कोणाचे इन्शुरन्स नासता, पोल्युशन नासता सर्टिफिकेट. पूण तुमी आयज तांकां बर्डन करपाक लागल्या. लोकांक न्ही चालान दिवपाल्यार, अरे तुजे कडेन सीट बेल्ट ना 100 रुपया, हेल्मेट ना 100 रुपया, लायसन्स ना. अरे दिस इज द टायम टू अंडरस्टँड. नोबडी टुडे द रोड्स आर एम्प्टी. नोबडी वी अंडरस्टँड तुमी शिस्त घालतात, बट दिस इज नॉट द टायम. we have come to know that even the RTO officers are saying that we feel sorry. People are telling us, सर आपूण मातशी वखदां हाडपाक वता, बोल्सांत 500 रुपया आसा, खरें फार्मसींत वता, पूण ना चालन घालपाक पडटा. बिकॉज दीस पीपल हॅव टू कंप्लीट द स्लॉट एंड शो देअर मास्टर्स इन द इवनिंग की इतलें आमी रेव्हेन्यू एकठांय केला म्हणून. दिस इज नॉट द टायम टू मेक मनी प्रमोद सावंत. दिस इज नॉट द टायम टू कलेक्ट मनी एंड जनरेट रेव्हेन्यू फॉर यू. दिस इज नॉट द टायम. यू हॅव टू हॅव दॅट फ्लायट. यू हॅव टू फील फॉर द पीपल. आयज लोकांचे तूं चिंत. लोक आयज सारके त्रासान पडिल्ले आसा. आनी तिसरें म्हणल्यार आयज एक बायल जावन हांव सांगूंक सोदता, एज अ वुमन लिडर आय वूड लायक टू से पथेटीक विश्वजीत राणे. सी
होम मिनिस्टर एंड विश्वजीत राणे आमचो कोण तो प्रमोद सावंत आणि हेल्थ मिनिस्टर यू ऑल हॅव फेल्ड टू टेक केअर ऑफ द पॅन्डेमीक टुडे द सिच्युएशन विच इज गॉन आउट ऑफ द वे बट लास्ट आय वूड लायक टू से आयज बायलांक खंय तरी गृह आधार एक बायल म्हूण सांगता गृह आधार म्हूण एक सपोर्ट मेळटालो गव्हर्मेंटाचो खंय तरी मदत 1,500-2,000 पयशे मेळटाले खंय तरी एक तांदूळ आनी कांदो टमाट भाजी घेवपाक तांकां ते खंय तरी एक दे वूड गेट दॅट थिंग इन द हँड बट तें देखून आयज बंद केल्लें आसा ते जाता ते बेगीन रिलीज करचे ते पयशे आनी बायलांक दिवचे तुमी एक सायडीन पेट्रोल म्हारग करता एक सायडीन बायलांचे गृह आधार हाऊसवाईफ स्किम्स बंद केल्ली आसा सो आमचे मागणें आसा की ती रिलीज करा आनी ते बायलांक न्ही ते पयशे दियात कित्याक बायल्यो घर चलयतात एंड वुमन आर द होम मिनिस्टर्स एंड देयर बजेट इज बीन शेकन प्लीज डोंट स्टॉप टेकिंग कर्सेस फ्रॉम गोवन्स एंड स्पेशली द मिडल इनकम ग्रुप एंड द पुअर पीपल डोंट स्टॉप बीइंग इनसेन्सिटिव्ह एंड स्टॉप बीइंग इररिस्पॉन्सिबल दिस इज माय मेसेज टू द गव्हर्मेंट आनी जाता तितले बेगीन वेट काड पेट्रोल सवाय कर गृह आधार जे आसा बायलांचे रिलीज कर बायलांक न्ही ते पयशे मेळून दी कित्याक तुमकां कळपाना ती कर तुमकां लागपाना पूण आयज सादो मनीस जो घरा कडेन बशिल्लो आसा जॉब सांडून पॅन्डेमिकांत सफर जाता ताका खबर आसा की चिमटो पोटाक चिमटो लागप म्हणटा कितें तें सो माय रिक्वेस्ट इज टू release the Griha Aadhar. Secondly, please reduce the rates of petrol, the price of petrol. And third, stop unnecessarily harassing the people, giving challans, giving fines and harassing them at this hour. Thank you.